सगळ्यात पहिली तुमकां सगळ्यांक विनंती करेन की आम्ही ही कार्यावळ सुरू करच्या आधी आम्ही काल फातोडेर जे आयचे फातोडेर आम्ही सगळ्यांनी ऐकले पळयले की ह्या देशान आमच्या आर्म फोर्सान जो आतंकवादी हल्लो जाता त्या हल्ल्याचो प्रतिकार करपाक जवळजवळ 9 आतंकवादीचे तळ त्यांचे कॅम्प उद्ध्वस्त केल्या. आमकां आमच्या एअर फोर्साचेर आमच्या नेव्हीचेर आमच्या मिलिटरीचेर अभिमान आसा. आमकां कौतुक करपाक आमी त्यांची शाबासकी दिता. तुमकां सगळ्यांक विनंती करता सगळ्यांक विनंती करता आम्ही ह्या सगळ्या सैनिकांक आमच्या सशस्त्र दलाक एक सॅल्यूट दिवया. सगळ्यांक उबे रावपाक विनंती करता. शांततायेन सावधान पोझिशनान रावचे आणि हो सन्मान जावन आसा आमच्या सशस्त्र दला खातीर आमच्या देशा खातीर आमच्या सैनिकां खातीर. एक दो जय हिंद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय. स्वागत करताना काँग्रेस ब्लॉकाच्या वतीन बाब समीर बाब हाका वेलकम करता काँग्रेस पक्षान आणि ताका शुभेच्छा भेटयता आमच्या तर्फे सगळ्या तर्फे काँग्रेस पक्षातर्फे आमच्या सगळ्या मान्यवरांतर्फे आणि आमच्या ब्लॉकातर्फे आमचो हो कुमारचो काँग्रेस ब्लॉक आणि घट जातलो मजबूत जातलो. आणि आम्ही जे पळय आयज हे तृतीय म्हणजे एक आसा MP, एक आसा MLA आणि एक आसा तो ZP मेंबर. हे आसतना तुमकां खबर आसा की हांगा कसल्यो कसल्यो प्रॉब्लेम फेस करता ते. आयज तेंचे कडेन गार्बेज प्लांट स्क्रॅप जालो ना. ते आज तेंचे कडेन तो आजुनूय पळय ते ओव्हरब्रिज लोकांक त्रास जाता पळय कितक्योशे समस्या अश्यो समस्या आसा. तशेंच लोकांक आयज उदकाची थंडवता म्हणजे उदीक भासता हे कांयच करूं शकना. हांकां घरा धाडपाची वेळ येयल्ली आसा. सारकें काय ना? तशेंच आयज म्हाका समीर बाबाक सांगूंक सोदता की तूं काँग्रेस पक्षाक एक घटपाण दितलो आमच्या अमित बाबाक आनी सगळ्यांक. आनी तुका मनापूर्वक शुभेच्छा म्हाज्या तर्फे. आनी दुसरें म्हणजे आनीक तुमकां सांगूंक सोदता की काँग्रेस हांव एक अध्यक्ष तुमकां सांगूंक शकता. काँग्रेस पक्ष हो आसा पळय ह्या काँग्रेस पक्षान सगळे जातीचे वांगडा घेवपाची तांकां ताकद आसा काँग्रेस पक्षाक आनी फुडें वचपाची. सगळे जात पात बगाडटा काँग्रेस पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते आसा. तशेंच काँग्रेस पक्ष हो स्वातंत्र्य देणारो एकमेव पक्ष. आमच्या काँग्रेस पक्षान चे लीडर स्वातंत्र्य आमच्या भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिल्ले आसा. तेंचे रक्ताची आहुती दिल्ली आसा. मागूच भारत आमकां स्वतंत्र जालो इंग्लीश राजवटीच्या वतीन. आनी ह्याच्या खातीर आयज त्या काँग्रेस पक्षान हे BJP वाले कितें म्हणटा 70 वर्सां कांयच केलें ना कांयच केलें. काँग्रेस पक्षान जे करून दिलेले आयज तुमी खाता जेता आनी वाट लायता ही विकून उडयता सगळे ते तुमकांय खबर आसा. दुसरे ह्या काँग्रेस पक्षान ज्यो ज्यो इकॉनॉमी जी स्ट्रॉंग केल्ली आसली तेंच्यांनी सगळी बिगडपाक कारणीभूत आसा. हांव तुमचो चड वेळ घेयना. तुमकां हांगा म्हाजी 2 उतरां आयकल्या बद्दल म्हाका भरपूर आनंद जाता आनी म्हाजी 2 उतरां सुचयता. तुमच्या भुरग्यां मदीं जाणट्यां मदीं सदांकाळ रावपी तुमचो भाव तुमचो पूत तुमचो इश्ट तुमचो मित्र समीर मुळगोयकार आयज तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन तुमच्या बरोबर भारतीय काँग्रेस पार्टीन तो आयज सामील जाता आपणाच्या असंख्य कार्यकर्त्या बरोबर. पण आयज
टोकन म्हणून तो स्वता आणि हेर 8 जण आयज रीतसर हांगा तेंचो हांगा जॉयनिंग जातले आणि ताच्या नंतर फाल्यांच्यान हे जे वावुरपी आसा ते सगळे आमच्या काँग्रेस ऑफिसान वचून रीतसर थंय जॉईन जातले. तो आयज समीर हो काँग्रेस पार्टीन जॉईन जाता आणि त्याच्या जॉयनिंगान आमचे ज्येष्ठ फुडारी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी आमचे सेक्रेटरी गोयचे दोन्ही प्रभारी अध्यक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे आमदार आमचो खासदार आमचे जाळवणदार हे सगळे ह्या खोशेली भरात खिणात ह्या वांटेकार जाल्ले आसा. सो हांव सेबी मिनेजीस हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी समीरा बद्दल थोडक्यान तुमकां सगळ्यांक म्हायती दिवची. Good evening, ladies and gentlemen. म्हजे सगळे मोगाळ आणि काँग्रेसचे डिग्निटरीज ऑफिस बेअरर्स ऑन द डेज and Congress workers in the audience. आयज आम्ही तुमचे फुडें येयल्या to welcome Mr. Samir Golwekar, Indian National Congressan, a party that is cornerstone of our nation's democratic fabric since its inception. As we stand at a pivotal moment in our political landscape, it is essential to reflect on the significance of Indian National Congress and its unwavering commitment to justice, equality and progress. The Indian National Congress has been a beacon of hope and change. In the words of Mahatma Gandhi, be the change you wish to see in the world. In this era of rapid change, the Indian National Congress stands as a testament to the power of collective action and the belief that together we can forge a path towards a brighter future. As we induct Mr. Samir Golwekar today, let us reaffirm our commitment to the principles that have guided our party through decades of struggle and triumph. Let us work together to ensure that the ideas of democracy, justice and equality continue to thrive in our beloved nation. Welcome Mr. Samir Golwekar to the Indian National Congress. Together let us be the change we wish to see and strive for a better tomorrow. Let me tell you something about Mr. Samir Golwekar. Mr. Samir Golwekar is a prominent political leader and an industrialist residing in Korli Tiswadi within the Kumarzua constituency. With a degree in science and 23 years of diverse experience, he is actively involved in numerous cultural and social clubs as well as Mahila Mandals in Kumarzua. Dedicated to social service, Mr. Golwekar provides free ambulance service and supports local youth in sports, academics and cultural activities. Through his Vision Foundation, he assists underprivileged children, students with educational support and offers free medical facilities. He serves as the president of the Vision Foundation and the PUSCC Club. He manages the Korli Educational Society, which has an enrollment of 600 students. Additionally, Mr. Golwekar has been the Secretary Director of the Old Goa Urban Credit Society for the past 20 years and has previously served as the convener of Goa AITC Party TMC. His commitment to community development and empowerment continues to positively impact the lives of many in this constituency. Here I present to you Mr. Samir Golwekar. जो प्रोग्राम सेबी मिरेजान सगळ्या बद्दल तुमकां डिटेलान सगळें सांगलेलें आसा. आनी आतां हांव विनंती करता तुमचो लिडर ह्या मतदारसंघाचो एक समाजसेवक समीर गोगोयकर ज्याच्या जॉयनिंगान काँग्रेस पार्टी निश्चित रूपान ह्या मतदारसंघात मजबूत जातली. काँग्रेस पार्टी बरोबर मेळून तेचे इतर वांगडी मेळून काँग्रेस पार्टी ही आनीक घट जातली हितून मातूय दुबाव ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता समीर गोगोयकर हांकां की तेंच्यांनी मुखार येवन हे जॉयनिंगाची प्रक्रिया पुराय करची.
आणि हांव विनंती करीन आमचे फुडारी यांच्यानी रितसर तेंचे फॉर्म घेवन तांकां काँग्रेसीचो शॉक घालून तेंचे जॉइनिंगाचो प्रक्रिया पार पाडची. देव बरें. समिला बरोबर आयज 8 प्रॉमिनंट असे लीडर जे आयज हांगा जॉइन जाता. हांव तेंची नांवां वाचता, तेंच्यांनी मुखार येवन फॉर्म घेवन तेंच्यांनी आपणाचे फॉर्म आमच्या प्रशांत हळवलकर, ex सरपंच and present पंच member of village Panchayat Sao Matias Diva. Swapnil Bongkar, ex deputy सरपंच and present पंच member of village Panchayat Sao Matias Diva. member village panchayat Goldi Nagari Diba. नित्यानंद सावंत, ex पंच member village panchayat Umarjua. त्याचबरोबर आमच्या बरोबर आसात रिनाल्डो रुझारियो, युथ काँग्रेसचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी मातशें आपणाची बसका घेवची. समील गोळवयकर आणि त्याचे संगाती जे प्रतिकात्मक आयज 9 जाणांनी हांगा जॉइनिंग जाल्ले आसा. हेच्यानंतर हेर कार्यकर्ते ह्या आमच्या पार्टीक जॉइन जावपाचे आसा. ते फाल्यांच्यान ते काँग्रेस पार्टीक डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसच्या माध्यमांतल्यान ते जॉइनिंग जातले. आयच्या ह्या सुवाळ्याक हांकां विनंती करता की तेंचे ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आणि गोयचे गेस्ट इंचार्ज रिस्पेक्टेड माणिकराव ठाकरेजी, तसेच इंचार्ज गोवा स्टेटीची काँग्रेस पक्षाचे लीडर मॅडम अंजली निंबाळकरजी, तसेच गोय प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे युवा आणि तडफदार अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, तसेच गोय राज्याचे तडफदार लीडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेस पक्षाचे आमदार बाब युरिया लेमाव, आमचे देशातली जी पार्लमेंट आसा तातूंतलो गोंयचो बुलंद आवाज बाब जे आमचे MP कॅप्टन मिराटो, तसेच आमदार केपेचे बाब एल्टन, तसेच हळदोणेचे आमदार बाब कालूश पेरेरा, उपस्थित सेवा दलाचे अध्यक्ष बाबा राजन घाटे, ट्रेजरर बाबा अरविंद, तसेच मीडिया सेलाचे अध्यक्ष काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी म्हणजे मित्र बाबा अमरनाथ पणजीकर, काँग्रेस पक्षाचे कुमारदेव मतदारसंघातले गटाध्यक्ष बाब विशाल गोळवेकर, तसेच म्हज्या बरोबर आज या काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्ले म्हजे वांगडी, म्हजे मित्र, म्हजे समर्थक, म्हजे फॅमिली सगळे हांगा उपस्थित आसा. तुम्ही सगळ्यांनी त्यांची नावां आयकल्ली आसा, परत तेंची नावां घेना.
आणि या क्षणाक हांगा उपस्थित सगळे काँग्रेस पक्षाचे बाकीचे पदाधिकारी, काँग्रेस पक्षाचे ब्लॉकाचे सगळे मेंबर्स आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित हांगा सगळी म्हजी माता, भगिनी, बंधू आणि खास करून उपस्थित सगळे यूथ, तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. पयले सुवातेर I would like to express my sincere thanks to All India Congress Party President Sri Mallikarjun Kharge ji, tallest leader of Congress Sonia Gandhi ji, a strong voice of our nation and leader of opposition in Parliament Rahul Gandhi ji, MP Priyanka Gandhi ji, and all the central leaders of the Congress Party, including Goa state leaders, की तांच्यामुळे आज म्हाका काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. त्या खातीर हांव तांचे आभार व्यक्त करता. खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता जागा कमी पडली आज आमकां, पण ज्या दिसा हांवें काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाचे विचार हाडलो आनी ताच्या पयलीं आमी गोवा टीएमसीचे जॉयंट कन्व्हिनर पद सोडलें की आज जी गरज आसा ह्या देशाक की भारतीय जनता पक्षाचे जे षडयंत्र आसा वो देशाची अखंडता आणि एकता काबार करपाची, आज आमी सेक्युलर आयडियोलॉजी घेवन फुडें वयता ती खंय तरी काबार करपाची भारतीय जनता पक्षाची जी षडयंत्र आसा आनी ती म्हणल्यार काँग्रेस पक्ष. आनी म्हजे विचार आनी तेंचे विचार जुळ्ळे आनी आज म्हजो काँग्रेस पक्षान प्रवेश जालो. तुमच्या सगळ्यांच्या समक्ष तुमच्या आशिर्वादान आज हांवें काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. गेली 23 वर्सां राजकारणात काम करता आसतना खूप अनुभव येले आणि अनुभव हो प्रत्येक व्यक्ती कितें तरी शिकवण दिवन वयता. तशें म्हाका खूब शिकवण मेळ्ळी ह्या 23 वर्सांच्या राजकीय अनुभवान. तातूंतलो एक दोन अनुभव तुमच्या कडेन शेअर करता की ज्या वेळार हांवें गोवा तृणमूल काँग्रेस पक्षाचो राजिनामो दिलो, सामाजीक येदे व्हडलें पद सोडटा आसतना ह्या म्हाका दिसता म्हज्या समर्थकांक आनी म्हजे हितचिंतक जे आसा तांकां जालो आसा. वेगवेगळे दोन अनुभव म्हाका आणि खूप आनंद जाता कारण आम्ही काँग्रेस पक्ष गोंय प्रदेश हो म्हाका सगळ्यात उत्तम उदाहरण. आम्ही म्हणटा की फाटल्या दिसांनी गोंय राज्यांत कितें चल्लें की आमच्या भितर फूट घालपाचो प्रयत्न केलो, वेगळे इशू मूळ विशय खंय दवरले. आज आमी पळयता की म्हारगाय खंय पावली आसा, अनएम्प्लॉयमेंट ना, डेव्हलपमेंट तो खरो डेव्हलपमेंट, रस्ते आनी पूल इट इज अ पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. तो 70 वर्सां पयलीं जालो. आज भारतीय जनता पक्षाकडे आणि कांयच उरलेला ना. त्याच्याकडे एकूच मुद्दा की पहिले काय म्हणजे पहिलीच्या धोरणात प्रेम करता. आज परिस्थिती जी आज आम्ही तुम्ही पळयता की ज्या वेळार ब्रिटीश सोडून गेले आणि वो देश स्वतंत्र जालो त्या वेळार आम्ही सुई जायनासली, कसल्योच गोष्टी नासल्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर झिरो आसले. ते उबे कोणी केले? ते उबे केले काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांनी, काँग्रेस पक्षाच्या सरकारान. 50-55 वर्सां राज्य केल्यानंतर या देशात आज खंय तरी येद्या मोठ्या स्थानार हाडून दवरलं. आम्ही पळयता की आज देशात आम्ही सगळ्यात म्हणजे 5 आजच्या जगात आम्ही म्हणटा की 5वे, पण त्याचे कारण म्हणटा की आमची जी मूळ जी फाउंडेशन आसलें ते मजबूत आसलें आनी ते फाउंडेशन घालपाचें कार्य काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांनी केल्लें आसा. आज हे फळां भोगता आणि त्या वेळाची परिस्थिती आसली त्या परिस्थिती खंय तरी शुन्यातल्यान आपलो धंदो उबो करता, बिझनेस उबो करता, तो मागीर चेड्याकडे दिता, थोडो कदाचित तो वाडयता. हेजो अर्थ असो की बापायन कांय करूं ना. म्हणजे आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांनी हो देश अखंड उबारपाक अति मेहनत केली आसा, हातून मातूय दुबाव ना. त्या खातीर आज आमी पळयता की गोंयांत जे वातावरण चल्लेलें आसा ते तांचो एकमेव उद्देश आसा बीजेपीचो आनी ताका आमी बळी पडपाक जायना. हांव परत सांगता की आमची जी कम्युनल हार्मोनी आसा, आमची जी सेक्युलर आयडियोलॉजी आसा ती आमकां खंय तरी घट्ट दवरपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन ह्या बीजेपी सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. ते कदाचित घोशणा दी की सबका साथ सबका विकास ते फक्त कागदार, अंत्योदय फक्त कागदार, स्वयंपूर्ण गोवा फक्त कागदार, त्याच्या पलीकडे काहीच ना. सबका साथ सबका विकास तर खरो म्हणजे काँग्रेस पक्ष. कारण सगळ्या जातीच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेऊन बरोबर वचपी व एकमेव पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्ष. त्या खातीर हे भारतीय जनता पक्षाचे षडयंत्र की लोकांमध्ये फूट घालून, धर्मामध्ये फूट घालून, जातीमध्ये फूट घालून आपली राजकीय पोळी भाजपाच्या पुढे फाटी सरलेला.
त्यांच्यानी देवाकूय सोडलं ना, देवाकडे सुद्धा त्यांनी राजकारण केले, ताजेर हांव चड उलयना. पण आज परिस्थिती आमच्या मतदारसंघातली उलयतना जो आमदार काँग्रेस पक्षाचे निवडून येयलो, ज्या खऱ्या अर्थान काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घाम घालयलो ह्या मतदारसंघात, तो ब्लॉक कमिटी आसूं, जे बाकीचे इतर पदाधिकारी आसूं, त्यांच्यानी अवरात्र प्रयत्न करून हेका निवडून दिलो. कितें केलें? दुसरे दिसा म्हणजे रोखडोच 6 म्हयन्या भितर ह्या लोकांचो घात केलो, तेजे बरोबर देवाचो घात केलो. बालारणे कुमारच्या मतदारसंघाची भाशा करता, खंय रावता? अरे भाड्या गेला मग म्हाका, तुजें घर तर हांगा आसा. बालारणे कुमारच्या मतदारसंघ करपाक तुका आमकां भायल्याची गरज ना. आमच्या मतदारसंघात खूप सक्षम लिडर आहा जे बालारणे कुमारचे करू शकता. त्या खातीर ह्या गांवचो सुपुत्र, ह्या वाठाराचो सुपुत्र एक लिडर आसप हें म्हत्वाचें आसा. कारण तेका गांवची चळवळ ही खबर आसा. हांव खरें म्हणलें जाल्यार खुबशे कितें उलोवपाचें आसा, हांव चड उलयना. वेळ येतलो आमकां पक्ष मजबूत आसा, पूण ताका आनी मजबूती दिवपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर आमच्या मदीं काही वैयक्तीक डिफरन्सीस आसत, पूण ज्या वेळार पक्ष म्हणून येतलो त्या वेळार पक्ष म्हणून एकी कडेन येवन पक्ष बांदपाची गरज आसा आनी तें काम करपाची आमची सगळ्यांनी मिळून गरज आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांक विनंती करता, पण आज आमकां फटाशो परत आयल्यो वयता त्या आमदाराच्या उतराच्या रुपांनी फटाशोच पडलेलो आसा. वास्तवीक परिस्थिती ह्या मतदारसंघात कितेंच काम जायना हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी येंदे जेन्ना तुमी खंयच्याय मतदारसंघाला 7वी पंचायतींनी खंय वता, हेच लोक उलयतात की फक्त आश्वासनां. 3 वर्सां जावन ह्या मतदारसंघान आमदार म्हणून येवन आनी भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलो की ह्या मतदारसंघाचो आपल्या उदरगत करपाची स्वताच्या उदरगती शिवाय आनी कांयच केलें ना, तुका सगळ्यांक खबर आसा. त्या खातीर ह्या येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीक ज्यांच्यानी गद्दारी केल्या त्यांना धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी ते धडो म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघाचे लोक व्यवस्थीत पद्दतीन दितले ताका, तातूंत मात्तूय दुमत ना. त्या खातीर परत एकदा हांव सगळे जे लिडर आहात मुद्दाम म्हज्या इंडक्शन सेरेमनीक आयिल्ले आसा त्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. आनी खास करून सगळीं हांगा महिला, तशें म्हाका आज खूब जाणांचे फोन आयले, बाई तुवें आमकां सांगूना, तुवें आमकां सांगूना. हांवें तांकां समजून सांगलें की परिस्थिती अशी आहा की हॉल धाकटें पडटलें. तशें पळोवंक गेल्यार आमकां 2-3 हजार लोकांची उपस्थिती करूं शकताले आमी, पूण हॉल धाकटें पडटलें म्हणून हांवें तांकां समजून सांगलें की येणाऱ्या काळांत आमी व्हडलो मेळावो घेवया. पण आज परिस्थिती अशी आहा की तुमकां हांगा येयल्यानंतर आज खुबशे जाण उबे आसा, बसूंक मेळना, वायट दिसता. पण खंय तरी येणाऱ्या काळांत आमी तो करुया अशें समजून सांगून हांवें तांकां थारावन दवरलेलें आसा. त्या खातीर तुमचे मनपूर्वक कारणांचें नांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सवाती सारकें हांगा पावली, मुद्दाम म्हज्या ह्या कार्यावळीक तुमची उपस्थिती लावली, तुमी मुद्दाम येयली, त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा. गोंयकारांचो आवाज, गोंयकारांचे प्रश्न ह्या देशाच्या सरकारापर्यंत पावपाचे प्रभावी काम करपी काँग्रेस पार्टीचे खासदार आदरणीय कॅप्टन बिर्याटो फर्नांडीस हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी सुनील वळवयकार आनी तेंच्या पुराय टिमीक आनी काँग्रेस पार्टी परती दिवच्या खातीर एका 20 वर्सां खातीर हांगा थोडक्यान आपणाचे विचार व्यक्त करता. ज्यांना आयिल्ले आसा श्री माणिकराव ठाकरे, आमची सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजली निंबलकर, आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब जुरी आलेनो, आमचे आल्दोनचे एमएलए ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आमचे केपेचे एमएलए बाब एल्टन डिकॉस्टा, आमचे कोमरजुवाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब विशाल वळवयकार, आणि आयज जे आमचे काँग्रेस पक्षान जॉईन जाल्ला बाब समीर वळवयकार, सगळे जे हांगा लिडर आसा ताका 2 मिनटां जाल्यार उलोवपाक सगळ्यांची नांवां घेना आनी सगळे तुमी हांगा आयल्यार सगळ्यांक देव बरी सांग देव आनी येवकार. म्हाका याद येता आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकरान जून 2022 म्हाका रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून कुमारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हांगा अपॉइंट केल्लो. गद्दारी केलें आनी जेन्ना हांव आयलो एज रिटर्निंग ऑफिसर म्हाका दिसता की तांची असली एक पॅटर्न म्हजे कडेन लिस्ट दिले. कॅप्टन आमचे
आमचे कडेन लिस्ट रेडी आसा. प्रेसिडेंट, वायस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर सगळे लिस्ट आसा. हांवें म्हणलें थँक्यू व्हेरी मच. बट म्हाका म्हणे आमच्या अध्यक्षान सांगला इलेक्शन जावपाक जाय म्हणून. आनी हांवें तें लिस्ट रिजेक्ट केलें. विशाल भाऊ याद आसा तुका? आय रिजेक्टेड दॅट लिस्ट फ्रॉम द MLA. सगळे आशिल्ले आनी हांवें म्हणलें इलेक्शन जातलें. आनी त्या इलेक्शनान बरी झगडी जाली. तूं मेळमेळ जाली फॉर एवरी पोस्ट. अध्यक्ष जिखून आयलो, वायस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर सगळे जिखून आयले. आनी हांवें आमच्या अध्यक्षाक कोण आसतलो म्हणून MLA पैसे घेतले, गद्दारी केली आनी गेलो. बट द ब्लॉक इज स्टील स्ट्रॉंग. जेन्ना आवय बापायक एक भुरगें जाता, एक रोल मॉडेल म्हणून आमी भुरग्याक दाखयता. एक दीस म्हजो भुरगो वाडटलो, एक दीस म्हजो भुरगो सरपंच जातलो गांवचो, तो MLA, MP और मे बी प्रधानमंत्री जातलो. रोल मॉडेल नाल्यार सचिन तेंडुलकर जातलो, विराट कोहली जातलो. आयज कुंभरजुवा गांवान आवय बापूय तर आपणाच्या भुरग्याक एक रोल मॉडेल तर दाखोवंक सोदता. कॅन यू MLA बी अ रोल मॉडेल? तुमी सांगा, एक गद्दार रोल मॉडेल जावंक शकता? जेन्ना तुम्ही मत दिवपाक गेल्ले तेन्ना म्हाका दिसता तुम्ही चिंतुल्ले मे बी आय कॅन ऑल्सो बिकम MLA, आय कॅन कॉन्टेस्ट. बट म्हाका टायम ना. म्हाका घरदार आसा, फॅमिली आसा, भुरगीं आसा. हांवें जोडपाक जाय, फॅमिलीक तांची देखभाल करपाक जाय. सो हांव ह्या MLA मत घालता. वो आमची गांवची देखभाल करतलो, आमची जमीन सांबाळटलो, आमची संस्कृती सांबाळटलो. हय की न्ही? ताणें कितें केलें? गद्दारी केली, विश्वासघात केलो. असले रोल मॉडेल जावंक जायना. आनी हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, विनंती करता. हांगा आयल्या तेच न्ही, तुमच्या शेजाऱ्यांक, सोयऱ्यांक, मित्रांक सगळ्यांक सांगात की जी कुंभरजुवाच्या गांवान, वो पवित्र गांव, ह्या पवित्र जमीन जी गद्दारी केल्या ताका माफ करपाक जायना. जे आवय भुरगो म्हूण समजून तिकीट दिल्ली तिका विश्वासघात केला, तिच्याच पोटान चालू केला. सो आयज एक न्यू चॅप्टर जाता कुंभरजुवाच्या गांवान. ज्या मनशान फोटी मारलेल्यो, बंगलो आपण म्हणटा ओल्ड गोवाचो इलिगल बंगलो म्हणून, जो गोंयच्या हेरिटेज जाग्यार थोडे दीस पयलीं इन वायलेशन ऑफ ASI रूल्स एक कन्स्ट्रक्शन जाताले. मजेशी लोक आयलो, मेमोरंडम दिलो, हांवें पार्लमेंटान काडले आनी मिनिस्टर फॉर कल्चर ताचे कडेन रिक्वेस्ट करून आमी इमिजिएटली स्टॉप द कन्स्ट्रक्शन म्हणून आमी माग केली. ती हांव तुमकां शाबासकी दिता. ते तुमी आयले पण तुमच्या MLA भाग घेतले. सो आमी एक नवी एक सुरवात करूया आमच्या की हाचे फुडें आमी युनिटी दवरतले. एक बरो मनीस जो काँग्रेस पार्टीयेंसान तिकीट दितले ताका हाडया. आनी हांगा फक्त जिखपाचे सवाल न्ही. आयज पळय कितें भारत देशान जालां, आमच्या गोंयांत जालां, आमचे जमनी वता. आयज आमकां जॉब जाय जाल्यार पयशे दिवचे पडटात. ते चेंज करया. 2027 आमची पार्टी हाडया, लोकांची पार्टी हाडया, काँग्रेस पार्टी हाडया. जे 70 साल जे म्हणटात ते सगळे बांदून हाडलेले इन्स्टिट्यूशन ते आयज विकपाक पावले. सो आनी टायम घेना, खूब आमचे उलोवपाचें आसा. देव बरें करूं म्हणटा. फक्त तुमकां आनी एक विनंती करता, सगळे युनिटीन रावा. जितले फावट तुमकां हांगा येवपाक जाय आमी येतले. तुमकां तेंको दितलो, तुमच्या बरोबर रावतले. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. आणि ह्या वाटांतल्या देवाक देवीक नमन करून सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आणि गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कॅप्टन इतलो फोर्सान येयलो, निदादा कॅप्टनाचो अनुभव वाडयलो. मातयेर आसले सगळे मानेस नांव घेना, जायत दोनूच मिनट दिले. मानेस, बाप समीर मुद्दाम नांव घेता तेजे. सगळे आमले काँग्रेसान प्रवेश केल्यात ते प्रेस भाव, मोगाळ, बांदो आनी भयणाचो. म्हाका दिसता पयले सुवातेर आज आमी शाबासकी दितात आमच्या आर्म फोर्सेसांक.
जे काय त्यांनी आज केला तांकां आमचो सॅल्यूट आनीक बरेंच गर्व दिसता एक बारीकेन उरपाक मुगळ परपणीचो हांव जेन्ना भितर सरतालो तेन्ना हांवें थोडे पयलेचे आमचे आमदार आतांचो आमदार आहा तेच्या बरोबर आशिल्ले थोडे जाणां चोयले आनी जेन्ना हांव भितर सरतना चोयतालो सगळ्यांची तोंडां बरेंच खुशालकाय दिसताली संविधान कोणाक वतात 500 रुपये दिन 1000 दिन हाडले म्हण बरें मोगान येयले म्हूण दिसताले हे काँग्रेसाचे कार्यकर्ते वा कुमारजीवा हे मतदारसंघाचे मोगान येयले म्हूण दिसताले की ना मोगान येयले म्हूण तुमी सो पयले सगळे सभासकी म्हाका शमिला आनी तेच्या आख्खे टिमीक तशेंच ह्या मतदारसंघाच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटाक की हो विश्वास तेमी संविधानाचेर दवरलो आमकांय सांगले आनी आज तो भितर काँग्रेसान येयला आनीक जायते बरेपण हे कुमारजा मतदारसंघात जावपाचें अशें दिसता मोडवा म्हणल्यार काँग्रेस कित्याक आनी काँग्रेसाचो कार्य ही आमगेल्या गोंयांत कित्याक हें जावन जावपाची गरज आसा काँग्रेसान आमच्या स्टेटीक देशा पासून जायत केलें फ्रिडम दिलो काँग्रेसान आमगेल्या स्टेटा पासून जायत केलां आमकां स्टेट फूट दिल्या आमकां माय भास दिल्या सगळें बरोबर काम जे काँग्रेसान राज केल्लें इतली वर्सां गोंयांत हें काँग्रेसान केलां आनी हांव फूट मात जाल्यार म्हाका दिसता जेन्ना प्रताप सिंग राणेचो बड्डे जाल्लो इट वॉज 70th बड्डे 70 वर्सांचो बड्डे जालो एक बूक बरो एक बूक बरयलो आनी तो तेचा बूक रिलीज केलो आनी तेजेर सगळी कार्य कितें काँग्रेसान केलां तें त्या बुकार मेळटा आमगेल्या आजच्या चीफ मिनिस्टराक आनी म्हाका बीजेपी सरकाराक खबर ना की काँग्रेसान केलें आज तुका माध्यमान सांगूंक सोदता थोडे थोडे बीजेपी मनशांक खबर आसा खबर ना काँग्रेसान कितें केलां जाल्यार हो बूक हो वाचचो आनी जायत्यो भाव दिसता तितल्यो भयणूय दिसता हिंगा इक्वल नंबर आहे नाल्यार एक फावट दादले दिसताय नाल्यार एक फावट बायलो दिसता म्हाका दिसता इक्वल आहे आज काँग्रेस मोठे आमकां गरजेचें कित्याक काँग्रेसान केन्ना जातीवाद केला धर्मामध्ये अंतर केला आनी ओल्ड गोवा तुमकां खबर आसा आमचो जिल्लो फामाद सांत फ्रांसीस शावेरा तेचे आशिर्वाद सगळ्यांचेर आहा तेच करून हिंगा हाजे वाठारांतलो देवी आम्ही केन्नाय वेगळोचार केला बट जायते लोक आमचे मध्ये घुसपट घातले आपणाल्या पर्सनल फायद्याक आपणाल्या राजकारणाक स्वार्थाक हें जावपाक जायना इतली वर्सां आमी केन्नाय देव धर्म जात कात म्हणटी केलो ना बट हे सरकार आमकां डिवायड करून दवरता आज समज आमी बरो भाशेन रावतले एकवटान रावतले आज आम कितें गरजेचें कितें आमकां बेसीक लायट उदक रस्ते बरें शिक्षण हेल्थ हें आमकां जाय बट बीजेपी कितको तांकां डिवायड करता कोणा धर्माना डिवायड केलो तांकां फकत मोताची गरज आहा हें दिसता हें जावपाक जायना आमकां बायलां 450 सिलिंडर आसतना हांवें तकलेर मारून भोंवताले आज कितले जाल सिलिंडर ते 1,500 दिताय म्हणून व्हडली सांगताय 1,500 कितें जाता आजकाल कांय जायना आमगेले आज हेच परिस्थिती आपण गिरेस्त आहा गिरेस्त जाता गरीब आहा गरीब थंय वयता हें जावपाक जायना आनी हे आज म्हाका दिसता खंय तरी एक चेंज जातलो आमी खंय तरी सावन चेंज करतले मायट बी फ्रॉम द वॉर्ड मायट बी फ्रॉम द जिल्ला मायट बी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युशन सो आज मतदारसंघांतल्यान आमी म्हाका एक निचो घेवपाक गरज आहा लोक समिलाक सांगता जेन्ना हांव केपेंच्या मतदारसंघान बसवलो इलेक्शनाक लोकांक दिसतालें हेल्थर म्हणटा हायटीन म्हणून हांवूय तितलो आहा आमगे पयलीं आमदार तितलो आहा बारीक एसपी ना बट हेल्थर म्हणटा 20 वर्सां आमदार मनशा उडयलो काय म्हणून लोकांक जाय दिसतालें बट आमी काम केलें लोकां पासून 2 वर्सां काम केलें बाब समीर उडालो 2 वर्सां जाय टायम आहा समीर 2 वर्सां म्हळ्यार कांय न्हू आनी 1 वर्स आहा 1 वर्स ते इलेक्शनाक वयतले मागीर सो तुवें बेसीक लोकांचे जे प्रश्न आहाय ते जाण जावपाक गरज आहा आज कुमारजुव्यां मतदारसंघात कोणाक त्रास कितें जाताय जावं आमगेले थोड्यो वस्तू ओल्ड गाजो इलिगल बंगला बाकी तुवें गार्बेज इश्यू आहा प्लांट हाडपाक सोदताय जायते प्रश्न आहाय हे तुवें मतदारसंघात बसप हे तुवें काम करपाक गरज आहा जेन्ना काम करता लोकांचो तूं बरोपण घेता म्हाका दिसता लोक केन्नाय तुका फाटीं उडोवपा न्हय लोक तुका बेमान जावपा न्हय आमकां आज गरज आहा बरें लिडरांची आज लिडर कितको जाय आमदार जावं राजकारणी कोणूय जावं आपणा स्वार्थाक असो जाय आज स्वार्थ सोड समज जर म्हाका आज उमेद आहा समज तरी तुमी सगळ्यांनी लोकांक समज काँग्रेसाक वचप आनी आपणा गेल्या स्वार्थान
आमचे गोंय पासून देशा पासून तरी मोबायल तरी काम केलें म्हाका सुद्दां मुखार काँग्रेस व्यक्तीवन जातलो मदलो जातलो आतां गोंयांत जातलो आनी मुखार 32 म्हाका दिसता आमगेल्या सरकारूय जातलो 27 काँग्रेस आतां सरकार जातलो मरे आनी एक म्हाका दिसता तुमगे जो आमदार काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट दिता उमरजुवाक हिंगा काँग्रेसचो आमदार जावपाक जाय जातलो न्हू तो एक सोदमुता आनी आनीक पाटी देवाक आनंदान नमन करून पुन्हा करून देव बरें आता माणिकराव ठाकरे डॉक्टर अंजली निंबाळकर युरी आलेमा हामिद पाटकर कॅप्टन विराट फर्नांडीस एल्टन डिकॉस्टा आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट विशाल कोळवेकर राजन गाडे अमरनाथ पंजीकार आमचा चेअरमॅन मिडिया सर ऑनवेल आणि आमचो आयज एंट्री केलो तो आमचो समीर वळवयकर आनी मुगे मोगळा रावंड करता हांव चड उलयना कित्याक म्हाका सांगलां 2 मिनटांची काबार करपाचें म्हाकाय भंय लागता कोर्टान पासून चड उलोवपाचें न्ही उलयन जिखून वचपाचें चड उलयल्यार जुयज बेजार जाता पूण हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां हे आमचे काँग्रेस पक्षाचे बेस्टियन आनी आमी तुमी काँग्रेस पक्षाक भावाक धरून काँग्रेस कॅन्डिडेट तुमी निवडून हाडलो तेणें घात केलो तेन्ना तुमी रागार जावपाचें न्ही काँग्रेस पक्षाचे आमचे एक फॅमिली आसा तेन्ना फॅमिली भितर केन्ना झगडी जाता भाव भयणी मदें झगडी जाता चडपाक एक वायट रसम आसता पूण फॅमिलीक तुमी केन्ना गुन्यांव म्हणूंक जायना आनी तेंचेर कितें वायट म्हणूंक जायना कित्याक एकलो आसता फॅमिलीन चडपाटी देंवचारूय आसता आनी हो देंवचार गेलो तो आमकांय बरें पडलें कित्याक आमची पक्ष आसा ती साफ जाली तुमी जाणा आमी इलेक्शनाक गेले तेन्ना बीजेपी पक्षाने सांगलेले 3 सिलिंडर दितले म्हणून तुमकां मेळ्ळा 3 सिलिंडर होयो ना सामकें आयकना आतां तुमचो नळ बंद करतात उदक फुकट दितात म्हणटाले तुमकां उदक आजून मेळटा न्ही आमकां मेळना सामकें आनी ते बंद करूं येता आतां वारो येतलो तुमकां बील येतलें असले जुमला म्हणटात तेका आनी ते पक्ष आसात ते आमचे कॅन्डिडेट आमचे आमदाराक विकते घेवन वयले तेन्ना तुमकां कितें दिलां तुमकां कितें मेळ्ळां कांय ना डेव्हलपमेंट म्हणलां डेव्हलपमेंट स्वता तेजे डेव्हलपमेंट तुमचे कांय ना लोकांचो डेव्हलपमेंट कांय ना हे पयशे करून गेले थिंगा तुमकां आनी आमकां कांय ना थिंगा आनी याद दवर एशेंच तुमकां सगळे दाखयतले आनी बारीक मनशां काबार करतले काँग्रेस पक्ष सद्दां बारीक बारीक मनशां पासून चिंतता काँग्रेस पक्षांनी मनरेगा म्हणून स्कीम हाडलेली हे लोक ओपोज करताले सिलिंडर आशिल्लो तो काँग्रेस पक्ष सबसिडी दिताले सिलिंडर प्राइस वाडयलो सबसिडी काडलो रेशन कार्ड आशिल्ले रेशन कार्ड कोणाक मेळटा कितले लोकांक मेळटा रेशन कार्ड कितले लोकांचे रेशन कार्ड बंद केले आमी इंग्लिश शब्द A to Z म्हणून 26 अल्फाबेट आसा आनी तुमी जाणात आमी ल्हान आसतना A for apple B for ball तेश कोन चिंतताले आज सगळे स्कॅम A to Z A काढल्यार एक स्कॅम मेळटलो B काढल्यार दुसरो स्कॅम C तुमी जाणात कॅश फॉर जॉब एशो जाता आमगे भुरगे शिकतात आमगे भुरगे तेका सोपण आसा व्हडले जावपाक कितें करपाक आनी मागीर एप्लिकेशन दितात आनी आमच्या भुरग्याक मेळना जाल्यार जॉब फ्रस्ट्रेशन जाता लोक भायर वयता बोटीर वयता दुबय वयता लंडनार वयता आमी हांव पासून बापूय आमी जाणात आमचे भुरगे भायर येतात तेन्ना आमकां दुखता कित्याक आमकां भंय आसा ते 3 पयशे कोतले
ती कोण चोली मेळटली नाल्यार चेडो मेळटलो काजा जातले आनी परदेश ना आमकां ओल्ड एज होमा जातले नाल्यार घरान उरतले आनी तूं जाणटे लोकांक लोक कितको येतात भायले येतात आनी आमकां मारतात आनी थोडे फावटी अटॅक करतात आमकां नाका आनी सरकारान एक कायदो हाडला तूं आयकला तें अबॅन्डन्ड हावजीस म्हण मुगे व्हिडिओ पळय हांवें चीफ मिनिस्टर विचारला अबॅन्डन्ड हावस म्हणल्यार कितें तो सामको कन्फ्यूज जालो थिंगा कित्याक तुगे घर लॉक आहा जाल्यार तुगे अबॅन्डन जाले तूं आतां गांवां रावपाक सोदना म्हूण तूं आतां पणजे गेले जाल्यार रावपाक तुवें घरा लॉक मारले ते अबॅन्डन जाले सरकार वतलो तुगे घर आनी तें कितें पयलीं सरकार वतो तुगे घर तूं घरा भायर उरतले ते तुगे पांय ओडून दवरता भितर हांगसर तूं घुट्टलो थिंगा असले ते भायर सगळे सुंदर दिसता भितर सगळे कुसू आहा थिंगा तुमी कावर जातले काँग्रेस पक्ष तुका सोशना तोच पाटी हांव जाणा आमचे लोक कोण कितें घात केलो कोण कितें वायट केला म्हणून पक्ष न्ही पण कित्याक म्हणटा काँग्रेस पक्ष व्हडलो काँग्रेस पक्ष असो देशाक आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळा आमची गोंयाक आमचे लिबरेशन मेळ्ळें स्टेटहूड काँग्रेस पक्षाक असो देखून हांव सांगता काँग्रेस पक्ष सद्दां बारीक ते बारीक मनशांचेर चिंता म्हाका तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सद्दां मोग आसा कित्याक आमी मुगे फॅमिली आल्बरी शोरावचे आनी फेरेरा दिवारचे देखून म्हाका एक अफिनिटी म्हूण आसा हांव म्हणना इलेक्शनाक बसतो म्हूण तो मोग आसा तो स्वता आसतलो आनी केन्ना तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमचे आतां लिडर आसात ते फुडें वसात